सेज प्रमोटरांचे पैसे फारीक करपा खातीर विकतले आयडीसीची 5 लाख स्क्वेअर मीटर जमीन जोरा सयत आधारभूत किंमत फारीक करपाचो सरकाराचो निर्णय। काणकोणच्या लोकांनी आडयलो राष्ट्रीय महामार्ग, गाडी ठोकून फुज्यो काडिल्ल्या आनंद पागीक अटक करपाची केल्ली मागणी। 24 वरां भितर पोलिसांनी पणजे उखल्ली आनंद पागीची गुठली। 2 महिन्या उपरांत मुरगांव पालिकेक मेळ्ळे नगराध्यक्ष आणि उपनगराध्यक्ष। काल्लूस आल्मेदाच्या पंगडान मिलिंद नायकाच्या समर्थक पंगडाचेर मेळयले जैत। गुप्त पद्धतीन जाले मतदान। गोंयच्या बॉक्सरांकडे खेळा प्राधिकरणाची आड नदर। बॉक्सिंग संघटनेन घेतलो फुडाकार, लोकांमदी वचून पैसे करतले एकठांय। येवकार, हांव जवाहर बर्वे। पळयत खबरो विस्तारान। स्पेशल इकॉनॉमिक झोनांतल्या प्रमोटरांक पैसे फारीक करपा खातीर आयडीसीची 5 लाख स्क्वेअर मीटर जमीन विकतले। उद्योग मंत्री विश्वजीत राणेन तसो निर्णय घेतला। विश्वजीत राणे उद्योगां खातीर व्हिजन डॉक्युमेंट तयार करपाक सोदता। ह्या व्हिजन डॉक्युमेंटाच्या माध्यमांतल्यान गोंयांत पर्यावरण उद्योग हाडप सोपें जातलें, तशेंच रोजगार निर्मिती जातली अशें ताचें म्हणणें। 5 स्पेशल इकॉनॉमिक झोन प्रमोटरांनी गोंय उद्देगीक उदरगत महामंडळाक 38.4 लाख स्क्वेअर मीटर जमीन परत केल्या। आता सरकारान हो विशय जाग्यार घालपा खातीर प्रमोटरांक जुरा सयत आधारभूत किंमत परत करपाचें थारायला। ईडीसीच्या माध्यमांतल्यान 5 लाख स्क्वेअर मीटर जमनीची पावणी करपाचो निर्णय मंत्री विश्वजितान घेतला। व्यावसायिक आस्थापनां परस ह्या जाग्यार बरे उद्देग येवचे अशें ताचें म्हणणें। एसीझेडचे पैसे परत दिवपाक ते 5 लाख स्क्वेअर मीटर जमीन दवरल्या। म्हाका दिसता ते आयडीसीच्या माध्यमांतल्यानूच तेजे ऑक्शन जावंक जाय, पूण ते इंडस्ट्री येवंक जाय। इंडस्ट्रियल इस्टेटान तूं मॉल हाडूं शकना, म्हणून ह्या सगळ्या गोष्टीचेर चर्चा जावपाची गरज आसा। वी नीड अ विजन डॉक्युमेंट। We need to know where we are heading. We need to know what is the present situation. We need to know whether we have got the right type of data available with us. All these things to be put on a fast track. Goa industrial growth has to take place. When I talked to Mr. Piyush Goyal, he said he's creating a task force to see how to create that type of vibrancy. I talked to Nitin Gadkari ji also. He also told me that immediately during Parliament or after Parliament to bring my team and come to Delhi. He will see how he can give us additional money for the MSMEs and medium scale industries. आता हांव आनी ग्लॅन बसलेले, सेक्रेटरी बी सकाळी येवन गेली। हांवें सांगलें की प्लीज हेल्प मी फॉर्म्युलेट अ विजन डॉक्युमेंट। एंड लायक आय हॅव टोल्ड यू, द वॉर रूम ऑल्सो विल गेट एक्टिवेटेड नाव। We'll have experts, these they are in the age group of 28-29. They will help us find out how to make Goa much more attractive destination. सचिवालयातल्यान आमचो खबराकार समीप नार्वेकार आणि व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी। प्रेमानंद नायक गांवकाराचे गाडयेचेर गाडी ठोकपी आनंद पागीक निमणो पुलिसांनी धरलो। ताका धरलो ना जाल्यार शुक्रारा सकाळी काणकोण पुलीस स्टेशनाचेर मोर्चा व्हरपाची शिटकावणी लोकांनी दिल्ली। बुधवारा राती कडेन दोगांय मदीं वादावादी जाल्या उपरांत फुडें गेल्ल्या प्रेमानंद नायकाचे गाडयेर आनंद पागीन वेगान वचत आपली गाडी मुद्दाम जावन ठोकिल्ली। प्रेमानंद जीएमसीत उपचार घेता। सांज मेरेन पुलिसांनी पणजेच्यान आनंद पागीची गुठली उबारली। बिरेस्तारा काणकोणच्या 4 रस्त्यार येवन लोकांनी 2 वरां रास्ता रोको केलो। उपजिल्लोधिकारी सगुण वेळेपान पुलिसा सयत धांव मारत लोकांक थातारपाचो यत्न केलो। डेप्युटी कलेक्टर म्हणटालो गाडी ठोकप्याची वळख पटोवन दियात, पुलीस ताका धरतले। पूण लोकांचें म्हणणें, पुलिसांक आमी पुराय म्हायती दिल्या तरीक पुलीस ताका धरिनात। कित्याक? हो बोळ बरोच वेळ चल्लो। 24 वरां भितर पुलीस ताका धरतले अशें उपजिल्लोधिकाऱ्यान उतर दिले उपरांतच लोकांनी वाट मेकळी केली। पूण आरोप्याक 24 वरां भितर धरलो ना जाल्यार शुक्रारा पुलिसेचेर मोर्चा हाडटले अशी शिटकावणी दिवनच। पळयात सकाळी जाल्ली वादावादी। सपोज जर तांकां हेल्प केल्या इन आयडेंटिफायिंग, सपोज फोटो आसना आयडेंटिफायिंग म्हणजे तशें न्हू रे, की सपोज तूं कोणाकय दिसलो जाल्यार लोकेशन तेजें ट्रेस आनी इन्फॉर्मेशन दिलें जाल्यार डेफिनेटली ते तेंचो प्रयत्न आसा तो सफल जातलोच। सो गाडी आहा, गाडी नंबर आसा, तांकां फुटेज मेळिल्ले आसा, कोण मनीस तो खबर आसा, तेगे पॉलिटिकल सगळे आसा, सगळे आसा जाल्यार लेट कितें जाता सर? आमच्याकी बरें नेटवर्क तेंगे आसा। आमी एक सादी CR मिटींग गेल्या तेंगे ते CID लायताय। आज CID रिपोर्ट खंय गेलो? आमी 24 तासां भितर दल्लाला पुलीस स्टेशनार मोर्चा हाडटले। फाल्यां 12 दोगांलो तोंडा वाद जालो वाटेर गाडी हें करून। तो आनी आमचो हो गाडीवाल ताका कितें सायड मारून वचपाक सोदपाक लागलो। तो रस्त्यार आहलो, थंय आयलो आनी तोंडा हें जालें आनी दोगांयलें मिटलें आनी तो वचपाक लागलो। कोण
एक्सिडेंट जालो तो आमचो प्रेमानंद नायक हय ताका एक्सिडेंट जालो तो वचपा लागलो आनी सामकी स्पीड इतली स्पिडीर की ती स्पीड 100 वयर आसपा जाय इतली स्पिडीर फास्ट गेलो आनी ताका फाटल्यान डॅश मारलो आनी कळटा आनी सायड लायट ताणें पाळोळी मारली पूण गेलो हांगच्या नागोंची रस्ते आनी ती आमची दोळे मुखार ताका ताणें डॅश मारली हांवें सुद्दां PR रिक्वेस्ट केली की एक 12 वरां भितर आमी अरेस्ट करतात अशें लोकांक उतर दी म्हणून तो उतर दिवपाक तयार नासलो आनी मागीर कलेक्टरान सांगतरी डेप्युटी कलेक्टरान सांगतरी मॉब कुशीन सरलो आनी हाजी फाल्यां तर जायत जाल्यार हाज्या एक मोठो मोर्चा जातलो आनी पुलीस स्टेशनार आनी लोक तयार जावन आसा आमची भुरगीं ह्या एरिये सबंद काणकोणच्यान आमचो खबराकार देविदास गांवकार. निमणो मुरगांव पालिकेक नवो नगराध्यक्ष आणि उपनगराध्यक्ष मेळ्ळो. भाजपाच्याच 2 आमदारां मदल्या 2 म्हयन्यांच्या कोफुसांवा उपरांत नंदादीप रावत आणि रिमा सोनोल्लेकराच्या रुपान पालिका संचालकाचे देखरेखी खाला गुप्त मतदान जालें. वेंचणूक अधिकारी सिद्धिविनायक नायक दुयेंत आशिल्ल्यान फाटल्या सप्तकात जावपा आशिल्ली वेंचणूक फुडें धुकलची पडिल्ली. शार उदरगत मंत्री मिलिंद नायक आणि वास्कोचो आमदार कार्लोस आल्मेदा ह्या दोगांय भाजपाच्या फुडाऱ्यां मदीं शीतयुध्द चलता. शेवटाक कार्लोस आल्मेदान मिलिंद नायकाचेर मात केली. मिलिंदाचो उमेदवार सैफुल्ला खानाचेर 14 विरुद्ध 11 मतांनी जैत मेळयत नंदादीप रावत नगराध्यक्ष पदार वचून बसलो जाल्यार रिमा सोनुल्लेकरान मिलिंदाचो उमेदवार मुरारी बांदेकराचेर जैत मेळयलें. पालिका संचालक तारीख थॉमसान मतदानाचें काम पळयलें. म्युनिसिपालिटीच्या पॉलिटिक्सान पार्टी चड इनवॉल्व जायना कळ्ळें न्हू तेका लागून तुजें फिलपाक दिसलें आसतलें हांव बरो मनीस म्हाका तेणी बॅक केलें. इतलें आमी स्ट्रगल केल्लेलें आहा 13 कावन्सिलरांनी वनवास कसो केला आमी 2-3 म्हयन्याचो आनी सगळ्यांनी मायंड इतली स्ट्रॉंग जाल्लेली आहा ते केन्नाच हें जावचें ना स्ट्रॉंग उरतलें आमचें पेन. वास्कोक पळयल्यार कोल हो इश्यू आसा कोणीच सॉल्व करूंक ना. म्हाज्या पयलीं आमचो फर्स्ट चेअरपर्सन म्हटल्यार आमच्या कावन्सिलान दीपक नायक आसलो तेणी रेजोल्युशन घेतलेलें कोला खातीर आनी रेजोल्युशन आमी डेप्युटी कलेक्टर पूण कोणी फॉलोअप करूंक ना. दीपक नायकान परत ताका रिमांयडर धाडलेलो आनी म्हाका म्हाजी पयली प्रायोरिटी आसतली कोल आहा पळय वास्को खातीर हांव कोल म्हटल्यार प्रदूशण बंद करूंक सोदतां कळ्ळें न्हू. व्हेहिकल्स कितें येतात पळय हांव ते म्हाका पयलो कोलाचे अगेन्स्ट आसा फर्स्ट म्हटल्यार. कशें तरेन स्टॉप करतलो पोल्युशन स्टॉप करतलो की कोलूच बंद ना ट्रान्सपोर्टेशन हांव कितें तरी तेजेर निकाल लायतलो सगळें कोणा हेल्प घेतलो जाय तेजो हेल्प करतलो आनी पयली म्हाजी प्रायोरिटी आसतली स्टॉप कोल. आमची जी टीम आसा ती खरीच बरी आसा. तेतून एक्सपिरियन्स मनीस आसा एक्स चेअरपर्सन आसा 2 जाण आनी खुबशे अशे बरे मनीस एक्सपिरियन्स आसा. आतां चेअरपर्सन एकटो काय सगळें काम करूंक शकना सो ताका म्हाजो हेल्प खूब लागतलो. सो तो जे म्हाका सांगता की खंय वचपाचें जर DMAन वचपाक जाय जाल्यार आनी कसलो इश्यू करपाक जाय कसलें काम करप कित्याक हांव पयलींच्यान काम करून येयल्लें मनीस सो हांव तेज्या वांगडा तो जे सांगता म्हाका तें करतलो. मुरगांव पालिकेंतल्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. हॉटेलांतलें जेवण घराघरांनी व्हरून पावोवपी स्विगीचे डिलिव्हरी बॉयज संपार गेल्यात. कित्याक तर तांचो पगार वाडोवंक ना आनी तेंचे इन्सेंटिव्हय दिवंक ना. सेगीत दुसऱ्या दिसाय स्विगीचे डिलिव्हरी बॉयज राजधानी पणजेत धरणे धरून बसल्यात. इन्सेंटिव्हांत वाड करपा बरोबरच कामाची वरां उणी करात अशी स्विगीच्या कर्मचाऱ्यांची मागणी आसा. कामाचो एक थारावीक वेळ जाल्लो तांकां जाय. पळयात तांचो युक्तिवाद. सेकंड डे कंटिन्यू आयज सांचे 4-4:30 जाल्ली आनी आमकां PIन त्या दिसपान टायम दिल्लो सांचे 4 येवन मेळा म्हणून आमी येयल्ले आहा सगळे भुरगे. स्विगीचे एक्झिक्युटीव स्विगीचे कोण येता म्हणटाले आजुनूय कोण येयल्ले आमकां दिसना. आमी आमचे स्ट्रायकार फॉर्म आजून आमी आमच्या पोटाक जेवंक बीन कांय ना तशेंच आमी रावले आहा सकाळच्यान उबे हांगर आनी आमी आयज कितें आहा तें सोल्युशन आमी काडून रावतले आनी आजुनूय आमी PIक रावले आहा. PI मातशें बिजी आहा कोर्टान गेल्ले आहा त्या कारणान आमी हांगर रावल्ले आसा आनी PIन आमकां सांगला 100% आमी आपूण तुमकां सपोर्ट आसा आनी कितें आहा तें सोल्युशन आपूण तुमकां काडून दितलो. पे आउट इश्यू आहा जो आमकां कोण जे मॅनेजर आहा ते आमकां हेल्प करना. आमी समज पे आउट इश्यू घेवन आमी आमच्या मॅनेजरां कडेन वचत ते म्हणटा मागीर येया करता कित्याक आमकां टायमींग दिल्लो आहा स्टार्टींग 4 ते 6 भितर येया म्हणून ऑफिसान. आमी समज 4 ते 6 भितर गेले जाल्यार म्हणटा फाल्यां वता म्हणटा मागीर 2 दिसांनी येया. तो कित्याक करता कित्याक आमकां कांय कळना कित्याक आमकां टायम काय आसना कित्याक आमी सकाळचे 9 ते रातचे 1 थंयसर आमी डिलिव्हरी मारीत आसता. आमचो पे आउट वाडिल्लो आहा जो आमचो आमकां नाका तो इन्सेंटीव वाडिल्ला तशे भुरग्यांचे जे पयसचे भुरगे येता तेंकाय ते जमना आनी आमकां लागींचे आहा तेय भुरग्यांक जमना कोणाकूच जमना तशें. आमकां पयलीं मेळटाले तशेंच जाय आसलें आमकां. आमी तेच डिमांड केल्ले
काल दिसभर आम्ही रावले, काय करूंक ना तेंच्यांनी. एका दिसाचो टायम मागलो, एका दिसान टायम मागलेलो आमी, मात तरी तेंच्यांनी काय दिवना उतर. आयज परतून आमकां सकाळी फुडें न्यूज मेळ्ळा की बाबा भुरग्याक ती चोक जाणां भुरग्यांक ही पुलीस स्टेशनार आपयला फोन मारात. फोन कित्याक केला, कित्याक म्हणून आपयला, कोणाक खबर ना. एका भुरग्याक विचारले बाबा कित्याक कोणी कंप्लेन केला, कित्याक आहा काय खबर ना. आतां पुलिसांक विचारले आमी जाल्यार पुलिसांक विचारपाक तेंच्यांनी सुद्दां काय सांगूंक ना म्हणटा फोनार. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. आता घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. गोवा डेअरी आता व्हिटॅमिन ए आणि व्हिटॅमिन डी आशिल्लें दूद विकतली आणि ताचे खातीर तुमचे कडल्यान चड पयशे घेवचे ना. ह्या दुधाच्या पोतयांचेर +Fचो लोगो आसतलो. वाट पळयात फकत एका म्हयन्याची. नॅशनल डेअरी डेव्हलपमेंट बोर्ड आणि टाटा ट्रस्टाच्या जोडपालवान ही येवजण चालीक लागल्या. ते नदरेन गोवा डेअरीच्या कर्मचाऱ्यांक बिरेस्ताराच्यान ट्रेनिंग दिवपाक सुरवात केल्या. डेअरीचे वतीन निकिता आणि गथराजाक बरोबर घेवन ही प्रक्रिया समजावन सांगली विक्रम अरोरान. व्हिटॅमिन एच्या उणावाक लागून रातांदळेपणा जाल्यार व्हिटॅमिन डीच्या उणावाक लागून हाडां कमकुवत जातात. आज हमने इनको ट्रेनिंग प्रोवाइड किया है. हम लोग एक कमर्शियल ट्रायल भी ले रहे हैं. जैसा सर ने बताया 10,000 लीटर्स का हम लोग ट्रायल ले रहे हैं. इसमें अभी हमने 30 लीटर्स में प्रीमिक्स को मिक्स किया है, उसको हम 10,000 लीटर्स में मिक्स करेंगे. इधर से सैंपल ड्रॉ करेंगे. इन सैंपल को NABL एग्रीडेटेड लैब में टेस्ट करेंगे कि राइट अमाउंट ऑफ विटामिन ए और डी मिल्क में आया है कि नहीं आया है. दिस रिपोर्ट्स इनको वापस सबमिट करेंगे इन 15 to 20 डेज टाइम. उसका ओनली आइडेंटिफिकेशन है कि पैकेट के ऊपर +F का अगर लोगो है, मैं आपको दिखा देता हूँ +F का लोगो किस तरह से है. ये +F का लोगो है. तो हमने इसको एक स्लोगन बनाया है, पौष्टिक दूध की पहचान, +F का निशान. की विटामिन ए चे आणि विटामिन डी चे आमकां टाटा ट्रस्ट प्रोवाइड करतले. इवन बाकीचे एडवर्टाइजमेंट आनी कितें कम्युनिकेशन सगळे टाटा ट्रस्ट आणि NDDP मेळोन आमकां करपाचें आहा. हातूंत दुधाचो दर कांयच वाडचो ना. फक्त हार्डली 3 पैसे पर लिटर खर्च येतलो. फोंडेच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक. गोंयच्या उदेंत्या बॉक्सरांचेर गोंय खेळा प्राधिकरणा वांगडा बॉक्सिंग रिंगां भायर झगडपाची पाळी आयल्या. अनुदाना खातीर ही तांची झगडी. बॉक्सिंग रिंगाच्या भायर चालू आशिल्ले हे सर्तीत गोवा बॉक्सिंग संघटनेच्या हाताक कांयच लागले ना. देखून संघटनेन आता लोकां मदीं वचून फंड एकठांय करपाक सुरवात केल्या. पळयात ही खाशेली बातमी. गोंय खेळा प्राधिकरण ह्या बॉक्सरांक 16 लाख रुपया फारीक करपाचे आसा, पूण अधिकारी अजून फायलीच घेवन बसल्यात. तांचे फाटल्यान धांवचे परस संघटनेन लोकां मदीं वचून फंड एकठांय करपाचें थारायला. संघटना म्हणटा सरकाराचो कसलोच आदार मेळना. देशभर जाल्ल्या वेगवेगळ्या सर्तींनी तांणी वांटो घेतलो, पूण एकूय पदक मेळ्ळें ना. कित्याक तर बॉक्सरांक सराव करपाक मुळाव्यो सुविधाच नात. पळयात ते कितें म्हणटा ते. घर में कंडीशन ठीक नहीं है, तो थोड़ा डाइट के लिए परेशानी होती है. फिर प्रैक्टिस के बाद काम को जाना पड़ता है, स्कूल देखना पड़ता है. फिर तो गोवा बॉक्सिंग एसोसिएशन हमको बहुत सपोर्ट कर रहा है. वो हमको अभी SI में भेज रहा है प्रैक्टिस के लिए. तो 1 साल में हमको करना है कुछ. तो अभी मेरे घर में मेरी मम्मी है, मैं और मेरा भाई है. मेरा पापा नहीं है. मेरी मम्मी घर की काम करती है. मैं सुबह 6 बजे जाता हूँ बॉक्सिंग को, वापस 8 बजे आता हूँ. फ्रेश होकर वापस कॉलेज को जाता हूँ. कॉलेज से आकर वापस बॉक्सिंग के लिए जाता हूँ प्रैक्टिस के लिए. उसके बाद डायरेक्ट काम पे जाता हूँ पार्ट टाइम के लिए. वापस आकर थोड़ा फ्रेश होकर खाना खाकर वापस सेम. सभी मतलब क्रिकेट, फुटबॉल इसमें लोग ज़्यादातर इंटरेस्ट देते हैं और फंड भी उनके लिए ज़्यादा निकालते हैं. हम जैसे बॉक्सिंग या फिर और थोड़े से गेम है जिनके लिए कोई कुछ करना नहीं चाहता और बच्चे वहीं के वहीं दब जाते हैं, कोई आगे बढ़ नहीं सकता. तो इसीलिए हम आगे बढ़ना चाहते हैं. तो कुछ सपोर्ट कीजिए हमें और कुछ फंड, ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ी से थोड़ी मदद करेंगे तो हम कहीं ना कहीं पहुँचेंगे. और मजगती गोवा बॉक्सिंग संघटनेची सचिव GOA365 कडे उलयली. संघटनेक मजत करून गोयचो बॉक्सिंग पंगड घटमूट करपाचें आव्हान तेणें गोंयकारांक केलें. And we've seen the stark difference this time in the way the boxers have performed. And for a year, I want to spend time and ensure that these boxers do well. But Goa Boxing Association is cash strapped. The Sports Authority of Goa has to pay us dues to the tune of 16 lakh rupees, which is long pending to us. And thus we have appealed to people, like my appeal was, if 300 Goans can come forward to spend 1,000 rupees, we can gather 3 lakh rupees, which
is not enough for a boxer per year, but is at least the bare minimum that they can have for themselves in terms of a good kit, in terms of a good place to stay, good nutrition, good diet, and ensure that they get the best training. So today these boxers are leaving for Pune, they're going to Army Sports Institute. So we have spoken to them and they've allowed these boxers to practice there because we have the national selection camp trials again somewhere end of this month in Bhopal, and we are hoping that at least 2 of the boxers will go into the camp and somehow represent India. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. स्टेमी उपचार यंत्रणेच्या माध्यमांतल्यान आतामेरेन काळजाच्या 258 दुयेंतींचेर उपचार जाल्यात. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन सांगले. स्टेमी उपचार यंत्रणा उपलब्ध करून दिवपी गोंय देशातले पहिले राज्य. गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांतल्या 12 मुळाव्या भलायकी केंद्रांक ही उपचार यंत्रणा दिल्या. आता आनीक 5 मुळाव्या केंद्रांक ही यंत्रणा मेळपाची आसा. काळजाचे दुयेंस आशिल्ल्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्या लोकांक आताक आयल्यार बरे उपचार मेळनात. आताक आयल्या उपरांत उपचारा खातीर गोंय वैजकीय महाविद्यालयांत हाडपाचोच वेळ फुकट वता. तांकां वेळार उपचार मेळचे हे खातीर सरकारान स्टेमी उपचार यंत्रणा घातल्या. हे यंत्रणेच्या माध्यमांतल्यान दुयेंतींची तपासणी जाता. हे जे प्रोग्राम आमी चालू केल्ले, वी आर एबल टू नाव सक्सेसफुली थ्रोम्बोलायज द पेशंट एट द पेरिफेरी. म्हाका दिसता चडशे आमचे लोकेशन्स कवर जाल्ले आसा. एक 5 लोकेशन आमी कवर करूंक सोदता एडिशनल, म्हणजे सांग्या सारके लोकेशन. आयज पेरिफेरी म्हणजे वाळपय पासून सगळीकडे म्हाका काणकोण आमी ऑलरेडी चालू केल्ले आसा. थंयच्यान आमी थ्रोम्बोलायज पेशंटाक करून ताका एलेक्सिन म्हणून गोवा सरकार पयले राज्य हा देशान जे ह्या तरेचो प्रोग्राम सक्सेसफुली चलयल्लो आसा. अर्ली इंटरवेन्शन एंड एन्श्योरिंग दॅट अ पर्सन इफ गेट्स अ हार्ट अटॅक वी आर एबल टू थ्रोम्बोलायज हिम थ्रू आवर resources, our doctors at the periphery, in the primary health center and the community health center. We are able to save their lives, thrombolize them there and take them to the immediately to the nearest center for intervention. In Goa alone, which is a relatively small population, 15 lakhs, you are saving more than 100 extra lives by having this system in place. The 12 centers that you wanted, I'll just name them going from north to south. So one is Pedne, which is the health center in Pedne. 2 is Asilo in Maksa. 3 is Aldona. 4 is Walpur. 5 is Sakri. 6 is Dharbanoda. 7 is Ponda. 8 is Chikalin. 9 is Auspicio. 10 is Kursora Kepe. 11 is Kankon. And 12 is Panji. सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलाचो RFQ तयार केलो. तो गोंयांत चालीक लायतलो अशें मंत्री विश्वजितान सांगले. Government of India has come out with a new RFQ document where they are talking about different models of running super specialty hospitals, and that is the model that we will take, which is already approved through Niti Aayog. That is the model we will take to try and see what is the best way forward for the new super specialty hospital, new South Goa district hospital, and also the new Pedne hospital. परवरेच्यान आमचो खबराकार समीप नार्वेकार आणि व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी. गोवा 365 फोंड्याच्या रस्त्यांची अवतिकाय दाखयली आणि भौशीक बांदकाम मंत्री दीपक पावसकारान थंय धांव मारली. ताणें सांगलें फोंड्या ते उजगांव मजगती एक अंडरपास वचपाचो आसा. साफा मशिदी कडेन अंडरपास नाशिल्ल्यान येरादारीक आडमेळी येतात अशें रजाव ताणें दिलें. पळयात. खांडेपार सावन साफा मस्जिदी मेरेन बायपास जावपाक जाय अशें दीपकाक दिसता. ह्या रस्त्या मजगती एमेग्यो हॉटेला कडले जंक्शनय त्रासाचें थारला. फोंडेच्या कंडम रस्त्यांचेर टिका करतना बुधवारा आमदार रवी नायकान उण्या दर्जाचें काम केल्ल्या अभियंत्यांक वडीर काडिल्ले. शहरा साकून जे उजगांव वचपाक ज्यो लोकल बसीस आनी विलेजर्स अशे फोंडेच्यान येतात तांकां हांगा एक अंडरपास जाय आनी तो ना. ते आमी प्रपोजल फुडें व्हरता आसतना आमी हो अंडरपास करपाचो प्रयत्न करताले. अमिगो सर्कल जे आसा हो विशय सामको गंभीर आसा आनी ते पळयतात थंय सगळे झिगझॅग जाल्ले आसा. ते आमी सोमारा तेजे तोडगो काडटले. फोंडेच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. खंयचे आपतकालीन स्थितीक तोंड दिवपाक तयार रावचे पडटले. योग्य जतनाय घेतली जाल्यार लोकांचे जीव वाटाव येतात. केप्याचो आमदार बाबू कवळेकार म्हणटा. पावसांत लोकांक सतत प्रश्नांचेर बिरेस्तार बसका जाली. हे बसकेत तो उलयतालो. आपतकालीन स्थिती वेळार कितें उपाय येवजण आखची ह्या विशयाचेर बिरेस्ताराक केप्या बसका जाली.
हे बसकेक थळावी अधिकारिणी, वेगवेगळ्या खात्याचे अभियंते, BDO आणि पुलीस हजर आशिल्ले. एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर्स, BDO, मामलेदार, JDO सगळे जे अधिकारी जे आसात तितल्यांकय आपूण एक मिटींग घेता. कित्याक पावसा लागून आमचे भाग जो आसा डोंगराळ भाग काही भागांनी झाडां पडटा आनी जाता आनी कितें कॉलेप जावंक शकता, कसले अडचण लायटीचो प्रॉब्लेम जाता, उदकाचो जाता, फ्लड येता, कितें जावंक शकता आनी हें जावची न्ही म्हणून प्रिकॉशन घेवपा खातीर ही मिटींग घेवन हाडिल्ली. आमचे कॉन्स्टिट्युन्सी भितर कितें प्रश्न आसात ते पॉलिटिशियन जे सरपंच असले, जिल्हा जावं ते कावन्सिलर जावं पंच वांगडी ते बाकीचे लोक सुद्दां तेमी मांडप आनी ऑफिसरांनी आपल्यो अडचणी सांगप. पूण सगळें ते प्रिकॉशन पावसा लागून ते हानी घडची न्हू आनी तेजे खातीर पूर्व तयारी अशी ही मिटींग आमी घडोवन हाडटात. केपेच्यान आमचो खबराकार प्रहर सावड्डेकर. मडगांव कोलमा रोड वाठारात खोपींनी रावतल्या स्थलांतरितांक थळाव्या लोकांनी लक्ष केला. ह्यो खोपी बेकायदेशीर आशिल्ल्यान थंय रावपी लोक नितळसाणे कडेन लक्ष दिनात. नगरसेवकान संबंधीत अधिकाऱ्यांनी कडेन ही समस्या मांडून कारवाईची मागणी करपाचें थारायलां. कोलमा रोडच्या इंडोर स्टेडियमा लागसार सोडूबंद वाठारात ही झोपडपट्टी आसा. थळावो नगरसेवक जाफर बुधानीन मिडियाक सांगलें, 7 वर्सां आदी ह्यो खोपी मोडून उडयल्ल्यो, पण परतून त्यो उब्यो जाल्यात. खोपींनी रावपी स्थलांतरीत लोक उक्त्यार संडास करतात, नितळसाण बाळगिनात, ताका लागून ही सुवात हळशिकावणी जाल्या. खोपींतल्यान घाणींचे व्हाळ व्हांवतात. ह्यो खोपी मोडून उडोवच्यो अशें थळाव्यांनी मडगांव पालिकेच्या मुख्याधिकाऱ्या कडेन मागलां. PVR दवरपाक जाय हेंच्यांनी सगळे कोण रावता कितें आहा तें एक तरी लिगली कोण लिगली काय ना. एक तर टॉयलेट तांकां रावपा दिला मागीर टॉयलेट ना. सगळे पळय हांगा पळय हळशी केला. स्वच्छ भारत चलता पण एक टॉयलेट ना तांकां. सो फाल्यां कोणी एक्शन घेयना. कितले वर्सां जाली हें चलता हांगा हळशीकपणा चल. तूं रावपा दिता जाल्यार क्लिनस दवरपाक न्हू, टॉयलेट तर दिवपाक. टॉयलेट सुद्दां ना हांगा कोणा कडेन. आमी सगळे पुलीस डिपार्टमेंटा कडेन यो सगळे फाटल्या दिसांनी हेल्थान येवन पळोवपाचें हांगा आनी सगळे क्लियर करपाचें. कित्याक फाटल्या दिसांनी डेंगू जाला हांगा आमच्या भुरग्यांक खूब जाणांक मलेरिया जाला सगळें जाला. येवन हांगा क्लियर करात पळयात कितें आहा तें. इलिगली पळयात, लिगली आसल्यार पळयात. सगळे स्वच्छ भारत पळय क्लीन पळयात. सगळे वायर लासता आंगाराचे. रातभर झगडी करता, रातभर झगडी बोवाळ, रातभर बोवाळ हांगा. कोणूच येना, कोण एक्शनूच घेयना. पुलिसा वचून आमी कंप्लेंट दिता, टू दी म्युन्सिपालिटी सुद्दां कंप्लेंट दिता, कलेक्टराक कंप्लेंट दिता. जाता तितले बेगीन हेजेर एक्शन घेवपाचें. हांगा येता अशी रावल्या काय विचारिनाका. झोपडी इतली आतां ना पळयलें जाल्यार आतां 20-25 झोपडी आनी वाडल्या. हे वाडटा कशें, कोणाक पयशे पावयता, कोणाक कितें करता तें कळपा जाय न्ही. बेश्टे आमचें नांव पेड्यार आनी कोणाले MLAचें नांव पेड्यार बेश्टे आमचेर कित्याक घेवप. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. आणि आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.